दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांच्या समर्थनात इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्यांनी पणजे आझाद मैदानाचेर सरकार आड मोर्चा काडपाक गेल्ले कडेन तांकां पुलिशेन आडायले। सरकार ईडी, पुलीस, सीबीआयचो गैरवापर करून विरोधकांचो आवाज दामपाक सोदता। भाजपाच्या सरकारान सध्या गुंडगिरी आनी हुकुमशाहीचे राज्य चलता असो आरोप इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार केला। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते अशी जाप भाजपाची फुडारी स्नेहा भागवत हिणें काँग्रेसीक दिल्या। दक्षिण गोंयांत पल्लवी धेंपोक लोकसभेची उमेदवारी दिल्ल्यान रॉयल्टीन लॉयल्टीक भायर मारपाचो प्रकार अशी टिका काँग्रेसीच्या मिशेल रेबेलोन केली। मडगांव अबकारी खात्यान 169.89 लिटराचो सोरो धाड मारून धरला। या कारवायेंत वट्ट 77,000 रुपयाचो सोरो जप्त केला। मडगांवां गुदावान हो सोरो दवरिल्ल्याचे कळटकीच अबकारी खात्यान ही कारवाय केल्या। नंद्रण मोल्या मुख्य रस्त्यार सेलेरियो आणि वेगनार कारी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। या अपघातांत 7 जाण जखमी जाल्यात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कर्नाटका वचपी सेलेरियो गाडयेचो ड्रायव्हर सोरो पियेल्लो, ताका लागून हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। पोरबंदर सावन 50 किलोमीटराच्या अंतराचेर इंडियन कोस्ट गार्डान भर समुद्रांत बुडपी भारतीय नुस्तेमारी बोटींतल्या 5 नुस्तेकारांक वाटायले। बोटाच्या अपघाताची म्हायती मेळटकीच इंडियन कोस्ट गार्डाची C-16 ही बोट रोखडीच पावली, जाका लागून नुस्तेकारांक वेळार वाटावपाक बऱ्याक पडलें।
सोमारास धर्मीय सत्तरीचो फामाद चोरोत्सव भाविकांनी व्हडा दबाशान मनयलो. शेकडो वर्सां पासूनची ही परंपरा भाविकांनी अजून मेरेन तिगोवन दवरल्या. चोरोत्सव पळोवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली. भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटनेन इस्रो चंद्रयान-3 चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर 23 ऑगस्ट 2023 दिसा यशस्वीपणान देंवयले. इस्रोच्या ह्या मिशनाची फक्त भारताकडल्यान न्हय तर संवसारभरांतल्यान तोखणाय जाली. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवा मेरेन पावपी संवसारांतलो पयलो देश भारत थारलो. हाच्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी इस्रोची तोखणाय करतना चंद्रयान-3 जे सुवातेर देंवयला त्या लँडींग सायटाक शिवशक्ती अशें नांव दिल्लें. आतां आंतरराष्ट्रीय संघटनेन ह्या नांवाक मान्यताय दिल्या. देखून आतां अधिकृतपणान चंद्रयान-3 जंय देंवले ते सुवातेक संवसारभर शिवशक्ती ह्या नांवान वळखतले. देखून ही भारता खातीर व्हड अभिमानाची गजाल आसा. गोंयचो अदीम काळासावन चालू आशिल्लो मिठागराचो धंदो धोक्यांत आयला. गोंयांत 600 वयर मिठागरां आशिल्लीं, तातूंतलीं जेमतेम 50 सुमार आयज चलतात. बांद मोडून मिठागरांनी उदक भरप, बिल्डरांनी मिठागरां पुरोवन इमारती बांदप आनी मिठागरांनी काम करपी स्किल्ड कामगारांचो उणाव अशा समस्यांक मिठागर चलोवपी तोंड दितात. सरकारा कडल्यानूय कसलीच मदत मेळना अशी तक्रार जायते मीठ उत्पादक करतात. आयज गोंयचो मिठाचो उद्देग कर्नाटकांतलो खासा करून गोकर्ण हांगासरले लोक चलयतात. वेंचणूक आयोग सी-विजील ह्या ॲपा वरवीं वेंचणूक प्रक्रियेचेर बारीक नदर दवरता. ह्या ॲपा वरवीं आचारसंहितेचे जावपी उल्लंघनाचेर बारीक लक्ष दवरतले. आचारसंहितेचो भंग करपी फोटो, व्हिडिओ आदी सगळे ह्या ॲपाचेर धाडपाक मेळटले. वेंचणूक आयोगा खातीर हें एक म्हत्वाचें साधन थारतलें. ह्या ॲपाचेर आयिल्ल्या कागाळींचेर 100 मिनटां भितर कारवाय जातली अशी खात्री वेंचणूक आयोगान उक्तायल्या. JACC आशियाच्या संशोधन अहवालाप्रमाण डिप्रेशनान आशिल्ल्या दादल्यांक काळजाच्या दुयेंसांचो धोको 1.39 आनी बायलांक 1.64% आशिल्लेशें दिसून आयलें. इतलेंच न्हय तर दादल्यां परस बायलांक स्ट्रोक, काळजाचें दुयेंस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजिना पेक्टोरिस आनी एट्रियल फायब्रलाच्या धोकोय चड आशिल्लेशें दिसून आयलें. तज्ञांच्या मतान बायलांच्या आयुश्यांत जायते बदल जातात, जाका लागून डिप्रेशन येवपाची शक्यताय आसता. WHOच्या अहवाला प्रमाण संवसारांतले सुमार 30 कोटी लोक सध्या डिप्रेशनाचो त्रास सोंसतात. दादल्यां परस बायलां मदीं डिप्रेशनाचें प्रमाण 50% चड दिसून येता. दर वर्सा 7 लाखां परस चड लोक डिप्रेशनाक लागून आत्महत्या करतात. भारतांतूय ही समस्या नेटान वाडत आसा.
पेडे बांदवले भाड्याच्या कुडीन रावपी कर्नाटकाच्या विश्वनाथ सिग्नल ह्या दादल्याचो खून जालो. तो दादलो आपले बायले सयत भुरग्या वांगडा भाड्याच्या घरांत रावतालो. हो खून आयतारा जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. पुलीस तपास करून कूड पोस्टमॉर्टम करपा खातीर धाडल्या अशी म्हायती उपअधीक्षक सलीम शेख हांणी दिली. फुडलो तपास सुरू आसा. पणजेच्या महालक्ष्मी देवळात देवीक नाल्ल दवरून भाजपान आपल्या लोकसभेच्या प्रचाराक सुरवात केली. श्रीपाद नायक हांणी आपल्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात गोंयांत जायते प्रकल्प उबारल्यात. तांच्या कामाचेर प्रश्न उपरासप्यांनी ते प्रकल्प वचून पळोवचे. तशेंच दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराक 60,000 परस चड मतांनी वेंचून हाडपाचो दावो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलो. सैमाच्या संरक्षणाचो विचार करून कर्नाटकान आपल्या वटेनचो तामनार वीज प्रकल्प रद्द केला. पूण गोंय सरकाराक मात सैमाचें पडून गेल्लें ना असो आरोप विरोधी आमदार विजय सरदेसाईन केलो. गोंय सरकाराक खबर आसा हो प्रकल्प फुडें वचचो ना म्हणून तरी लेगीत रानाक काबार करून हो प्रकल्प पुराय करपाचो सरकाराचो उद्देश आशिल्ल्याचें विजय सांगता. काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीन भाजपाच्या उमेदवाराचेर उलोवच्या परस आपले उमेदवार पयलीं जाहीर करचे असो सल्लो भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकारान दिलो. भाजपान दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर केल्या उपरांत आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीन भाजपाचेर टिका केल्ली. हे टिकेक गिरीराजान जाप दिल्या. कांय टॅक्सीक स्पीड गव्हर्नन्स ना त्या टॅक्सींची फिटनेस सर्टिफिकेट संबंधीत कंपनीन आडून दवरल्या. हो विशय घेवन मंगळारा बांदोलेचो आमदार वेंजी वेगसा सयत टॅक्सीकारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. टॅक्सीकारांक स्पीड गव्हर्नन्स लावपाक 1 वर्साची थाकाय दिवची अशी मागणी तांच्यांनी मुख्यमंत्र्यांक करून केल्या. मुख्यमंत्र्यांनी टॅक्सीकारांक थाकाय दिवपाचें आश्वासन दिल्ल्याचें आमदार वेंजी वेगस हांणी सांगलें. तशेंच गाडयांक स्पीड गव्हर्नन्स बसयले म्हूण अपघात कमी जावचे ना त्या खातीर सिग्नल कॅमेरा घालपाची चड गरज आसा अशें वेंजी उलयलो.
पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जावपी प्रदूषणा आड घाल्ल्या तिनूय याचिकांचेर बुधवारा सुनावणी जातली. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर जावपी दुर्लाच्या प्रदूषणाक लागून बेजारिल्ल्या लोकांनी कोर्टात 2 याचिका दाखल केल्ल्यो. मंगळारा हातूंत 3ऱ्या याचिकेची भर पडली. ह्या तिनूय याचिकांचेर बुधवारा सुनावणी दवरली अशें ॲडव्होकेट अभिजित गोसावीन सांगलें. अंदू मार्च ते जून मेरेन उष्णतेचे ल्हार चड काळ आनी खर आसतले पळोवन वेंचणूक आयोगान सगळ्या राज्यांच्या आनी केंद्रीय प्रदेशांतल्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यां खातीर सुचोवणी जारी केल्या. ह्या सुचोवणेंत गिमाच्या हंगामांत सामान्यां परस चड तापमान आसपाची शक्यताय उक्तायल्या. तेन्ना अशा परिस्थितीत कितें करचें आनी ना हें सांगपी सुचोवणी जारी केल्या. हीटवेवाचो परिणाम जावचो न्हय म्हणून दनपारां 12 ते 3 वरां मदीं घराच्या भायर सरचें न्ही, तशेंच फावो तितलें उदक पिवचें असो सल्लो दिला. तेच प्रमाण सगळ्या मतदान केंद्रांनी सगळ्यो म्हत्वाच्यो मुळाव्यो सुविधा लेगीत उपलब्ध करून दिवच्यो असो सल्लोय आयोगान मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांक दिला. देशांत कामगार बळांत बायलांचो वांट्यात वाड जाल्या. ही वाड 23% वयल्यान 37%चेर पावल्या. देशाची लोकसंख्या वाडत आशिल्ल्यान भारतांत प्रतिभावान प्रेरीत आनी कश्ट करपी बायल कामगारांची 50% कदर करपाची गरज आसा अशें मत कामगार आनी रोजगार सचिव आरती अहुजान म्हणलें. कामगार बळांत तरणाट्या बायलांचोय आंकडो वाडचो ह्या खातीर लेगीत अजेंड्यांचेर काम चालू आसा अशें तांणी सांगलें. तंत्रज्ञानाच्या विंगड प्रयोगाचो आमी सातत्यान उपेग करतात. खऱ्या घरांनी खाण जेवण सांठोवन दवरूंक आयज आमी फ्रिजाचो वापर करपाक लागल्यात. फ्रिजान भाजीपालो, फळां तशेंच हेर पदार्थ बरी उरतात. मात फ्रिजांत दवरिल्लें खाण आमच्या आरोग्या खातीर कितलें बरें आनी वायट तें जाणून घेवया. लसूण ही केन्नाच सोलिल्ली विकत घेवची न्हय, तशेंच ती फ्रिजांत दवरची न्हय. अशें करता आसत तर आतांच बंद करात, कारण हाका लागून कॅन्सर सारक्या रोगाचो धोको वाडूं येता. लसूण ही सदांच रूम टेम्परेचराचेर दवरून वापरूंक जाय. तशेंच आलें लेगीत फ्रिजांत दवरून वापरलें तर तें विखारी जाता. तांदूळ लेगीत आमी केन्ना केन्नाय फ्रिजांत दवरतात, मात तज्ञांच्या सल्ल्या प्रमाण तांदूळ केन्नाच फ्रिजांत दवरपाक जायना. भाजयेंत वा हेर पदार्थांनी वापरिल्लो कांदो सुद्दां आमी फ्रिजांत दवरतात, मात फ्रिजांत दवरिल्लो हो कांदो भलायके खातीर हानिकारक थारूं येता. भारतीयांचो तंबाखू पानां सारकिल्ल्या मादक पदार्थांचेर खर्च वाडिल्ल्याचें उजवाडाक आयलां. द हावज होल्ड कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 अहवाल हालींच जाहीर जाला. ह्या अहवालाच्या फाटभुंयेर फाटल्या 10 वर्सांत वाडट्या खर्चा मदीं पानां, तंबाखू सारकिल्ल्या वस्तूंचेर जावपी खर्च वाडिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. अजाप करपा सारकी गजाल म्हळ्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी आनी शारांनी हो खर्च वाडला. ह्या अहवालांतल्या म्हायती प्रमाण गांवगिऱ्या वाठारांनी 2022-23 वर्सा तंबाखू आनी पानां सारकिल्ल्या तंबाखूंच्या उत्पादनांचेर खर्च करपाचें प्रमाण 3.79% वाडलां. 2011-12 वर्सा हे प्रमाण 3.21 आशिल्लें. शारी वाठारांनी 2011-12 वर्सा हे प्रमाण 1.61% आशिल्लें. 2022-23 वर्सा हे प्रमाण वाडून 2.43% पावलां.
रोटरी क्लब ऑफ मडगांव सनरायज क्लबान ई वेस्ट एकठांय करपाचो आगळो वेगळो उपक्रम राबयलो. फाटल्या सप्तकांत मडगांवां घराघरांनी वचून तांणी 500 किलो ई वेस्ट एकठांय केला. पोटात ॲसिडाच्या प्रमाणात असंतुलन निर्माण जायत जाल्यार ॲसिडिटी, अपचन, तोंडाक रूच ना सपशी लक्षणां जाणवतात. हाका आमच्या जिणेशैलींतल्या बदलाक कारणीभूत थाराव येता. वाडपी ताण, जेवणा खाणांत जाल्ले म्हत्वाचे बदल ही लेगीत कारणां न्हयकारूं तेन्ना अशा वेळार ॲलोवेराचो रोस किंवा पुदिना, आले सारकिल्ले पदार्थ गुणकारी थारतात. गिमाच्या दिसांनी गाडयेन भोंवप मातशें कठीण. खर सुर्याक लागून गाडयेचें तापमान खूब चड जाता आनी तें सोंसपा सारकें नासता. ही समस्या पयस करपा खातीर जायते जाण गाडयेचो एसी वापरतात. पूण एसी चलयल्यार गाडयेचे उर्जेचेर चेपण येता. गाडयेचो एसी चल्लो जाल्यार चड पेट्रोल आनी डिझल वापरप जाता. हाका लागून प्रदूशणय वाडटा. बाजारांत एक नवी मिनी सोलर एसी बाजारांत आयल्या, जी गाडी थंड दवरपाचेर एक बरो उपाय जावन आसा. हाका लागून तुमची गाडी थंड जाताच आनी त्या पर्यावरणाकूय माल पडना. हो एसी पेट्रोल वा डिझल वापरना, ताका लागून प्रदूषण जायना. हो एसी विजेचेर चलना, देखून गाडयेची बॅटरी सोंपची ना आनी उर्जा वाचतली. हो एसी खूब ल्हान आनी हलको आशिल्ल्यान खंयच्याय सुवातेर सहजपणान व्हरूंक मेळटा. तशेंच ही एसी इन्स्टॉल करप खूब सोंपें. गाडयेच्या आरशाचेर तो लावंक मेळटा. शिगम्यात लग्न जाल्ल्या दादल्यांक घरा भायर न्हिदचें पडटा अशें सांगत जाल्यार कोणाचो विश्वास बसचो ना. मात ही खरी वस्तुस्थिती आसा. दिवचल तालुक्यांतल्या सरवण गांवांत ही परंपरा चलता. गांवांत होळी पेटली काय दुसऱ्या दिसाच्यान लग्न जाल्ले दादले सेगीत 3 दीस देवळांत न्हिदतात.